चौथी पयली सगळे रस्ते सारखे जातले म्हण विधानसभेन मुखेलमंत्र्यान स्वता आश्वासन दिल्ले. मात आता 1.5 दीस, 5 दीस, 7 दीस, 9 दीस, 11 दीस आनी 21 दिसांचे गणपती पावयले. तरी गोंयच्या रस्त्यांची स्थिती जाग्यार पडना. लोकांक अशे रितीन खड्ड्यांनी घालून मारू नाकात, ना तर रस्तो आडावचो पडटलो. भेड्ड्या सरकाराक जाग हाडपाक खंयचो तरी रस्तो आडावचो पडटलो म्हण शिटकावणी गिरीश चोडणकरान सरकाराक दिल्या. RDXGOA खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. उत्तर दिता त्याच्या वयर आसा ते सामके उच्चांक असेंब्लीक उत्तर दिता आनी तो जर नेगार वयता. मुख्यमंत्र्यान स्वतान दिल्लें की चवथी पयली सगळे रस्ते सारखे जातले म्हणून. आयज चवथ जावन 1.5 दिसाचो गणपती पावयलो, 5 दिसाचो गणपती पावयलो, 7 दिसाचो गणपती पावयले, 11 दिसाचे गणपती पावयले, 21 दिसाचे गणपती पावयले आनी खंयचेच गणपती पावोवपाक उरलेले ना. तरी सुद्धा रस्त्याची खुणकुलां हें गेल्ली ना. सो आमी परत ह्या सरकाराक शिटकावणी दिता की तुमी लोकांक अशे खड्ड्यांनी घालून मारनाकात. तुमी पयशे खायत आसात. कुठ्ठाळे पुलाची परत परिस्थिती जाल्यार थंय खणकुलां खातीर परत थंय त्रास जाल्ले आसात. म्हणजे तुमी इनसेन्सिटिव्ह जाल्ल्यात. तुमकां फक्त पयशे मेजपाचे इतलेंच काम तुमी सध्या करतात आनी तुमी लोकांची सहनशक्तीचो हें पारो पळयनाकात आनी ताबडतोब तुमी हें करात. नाजाल्यार आमकां फोर्सफुली येवन एक खंयचो तरी मेन रोड आमकां आडोवपा पडटलो सरकारचें लक्ष केंद्रीत करपाक. म्हाका खबर आसा हेजे पयलीं रायबंद्रा अशेंच हें जाल्लें आसतना म्हाका अरेस्ट करून 3 जेलान घातलो आनी लास्टाक सेंट्रल जेल आग्वाद जेलान व्हरून रातचो बसयल्लो रस्ता रोका खातीर. आमी तेजी पर्वा करनासतना तुमी केसी कितले घालात, पर्वा ना. रस्त्या खातीर आमकां खंयचो तरी एक व्हडलो रस्तो लक्ष करपा पडटलें. नाल्यार ह्या सरकार जो भैरो जाला, जो सरकार भेड्डो जाल्लो आसा, तांकां कांय दिसना, तांकां फक्त पयशेच दिसतात. त्या सरकाराक जागे करपाक आमकां एक खंयचो तरी रस्तो आडोवपाक पडटलो.